हांवें तुजी जी तुजे एनओसी लागता हेका हय हय ह्यो एनओसी घेनासतना किंवा टेम्पल कमिटीचें तूं काम करता हय मागीर पेडणे करता हांगा करता तांणी तुका ती सायट दिवपाक जाय काय ना काम जालें काम जावना तुजें जावंकूच ना. म्हणून इट इज डिलेड डिलेट जातलें न्ही एनओसी मेळनाल डिलेट जातलें न्ही मागीर घेतली कशी अरे घेवपाक जाता आमच्यान आनी घेवपाक मागीर एनओसी जायना. मागपाक सर, जाता I घेवपाक object on कितें this. I स्पीकर object on सर this. स्पीकर सर. सर ना 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 सर, तुम्ही स्पीकर सांगते सर, wrong. point of order. ना 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 स्पीकर सर एकच मिनिट स्पीकर सर आणि एनओसी दिनासतना स्पीकर सर ही कामां आमी कशी करता हांव तेच सांगता स्पीकर सर कारण आमचे टुरिजम कॉर्पोरेशन ते फॉलोअप करता GTDC ही कामां सगळी करता आणि गोवा स्वदेश दर्शनाच्या अंतर्गत तांचो फंड सगळो सेंट्रलाच्यान येता आणि फेज मॅनरांतल्यान ते जशी एनओसी मेळटा तशी UC धाडटा त्या प्रमाणे तांचे फंड्सूय येता तांच्यांनी पयलो विशय एक टुरिजम कोस्टल बेल्टांतलो काडलो की तुम्ही हे काम आणि मागीर तेंच्यांनी देवळाच्या हेजे विशयाचेर येयले तांकां तेंच्यांनी CZMPची एनओसी मेळ्ळी काय कितें ते विचारले तुमी तांच्यांनी ऑलरेडी तें काम घेत ज्या 2 फेजींनी काम आशिल्लें ते एक फेजींतलें काम तेंच्यांनी ऑलरेडी सुरू केलें कारण तें काम जर सुरू करिना आसत जाल्यार तांकां वयर तेजो जो रिपोर्ट धाडपाक जाय टुरिजमाक कॉर्पोरेशनाच्या वतीन तो तांकां रिपोर्ट धाडपाक मेळना म्हणून तेंच्यांनी तें काम सुरू केलें आता तुमकां सेमान तुका एक्सप्लेन नाही, हांव केलें सॅम्पलाचें उलयना हांवें मातशें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें आता इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट कोणाचो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट नाही तुम्ही म्हणटा पळय न्ही हांव विशय सांगता तो तुमी म्हणटा ते बरोबर आसा कारण इंटर डिपार्टमेंटल जे लोक आसा पळय न्ही हे गव्हर्मेंट प्रोजेक्टां काही कडेन सतयताय बी हांव तें सांगता तुका हॅन्स फोर्थ इंटर डिपार्टमेंटल एनओसी ही तेंच्या लेवलाचेर वीज म्हणजे स्पिडीन जावपाक जाय तेजी गरज आसा तुम्ही सारको विशय फाटल्यान वरकोटा कारण खरें म्हणजे त्या कामाक कॉन्ट्रॅक्टरान त्या इंटर डिपार्टमेंटल इंजिनियराडे भोवंक जायना फोर्थ इंटर डिपार्टमेंटल एनओसी काय ती खंयचेच काम उरचें ना हांव टुरिजम